लोकसभा वेंचणुकेंत एसटी आनी एससीच्या फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला। राजकीय आरक्षणाविशीं भाजपान गोंयच्या एसटी संघटनेचो विश्वासघात केला असो आरोप एसटीचे फुडारी रुपेश वेळीप हांणी केला। काँग्रेसीन राजकीय आरक्षणाचो विशय सुटावो करतले म्हूण आश्वासन दिलां। ते खातीर एसटी फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें। ह्या सरकारान आमकां फटयल्लें आसा आनी ह्या बीजेपी सरकाराक आमी ह्या पार्लमेंटरी इलेक्शनां आमी बुद्ध शिकयतले आनी ज्यो स्ट्रॅटजी करपाक जाय आमी स्ट्रॅटजी करून ताका दोनूय सीट पडोवपाचे आमचे प्रयत्न आसतलो आनी त्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली आमी गांवांत गेले, गांवांत आमचे मिटींग चालू आसले आनी जेन्ना सगळ्यो पार्टी एकठांय येयल्ली आसा आनी इंडिया अलायन्स फॉर्म केल्ले आसा, आप जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं, जावं मागीर TMC जावं काँग्रेस, सगळे एकठांय येवन तांणी अलायन्स फॉर्म केल्ले आसा आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन जे आयज धोक्यान आसा। आयज बीजेपी म्हणटा 400 पार, 400 सीट येतकीर तांकां कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाचें आसा आनी होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आसा। तेजो तो स्टेटमेंट व्हायरल जाता की तो आतां SC, ST, OBCचे रिजर्वेशन काडपाचें तो उलयता। तेन्ना आमी आमची काल काँग्रेसीचे कडेन आमची मिटींग जाली। तेंचे जे सेंट्रल लिडर आसा, तेंचो इन्चार्ज आसा माणिकराव ठाकरे, हांचे जे सेंट्रल लिडर आयिल्ले तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी तांकां आमी जे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आमकां मेळना ते आमी तांकां सांगलें। आमी आयज हें जें इलेक्शन आहा तें आमी वेगळे तरेन पळयता, कित्याक हें इलेक्शन जें आसा 2024 पार्लमेंटरी इलेक्शन हें कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर आसा। जे आमचे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आसा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर आसा। तेन्ना आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की आमचे जे सगळे आमचे संघटना आसा एसटीच्यो आनी बाकीचे आमचे जे गांवांनी आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की आमी हे फावटी इंडिया अलायन्साक कॅन्डिडेटाक दोनूय नॉर्थ आनी सावथाक सपोर्ट करतले। आमी आमचो सपोर्ट आयज जाहीर केल्लो आसा।